हॉस्पिटलाचो विशय खंय पावला? पळय सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार सगळ्यात लक्षांत घेवपाक जाय की जेन्ना आमदार जाल्लो त्याच्या पयलीं 5 वर्सां बिल्डींग तशाक तशी आसली आनी कांयच काम जावंक नासलें. आयज ती फूल एंटायर कंप्लीट जाल्या. आमचे कंटिन्युअस फॉलोअप घेवन सगळें करून आयज ती प्रिमायसीस दिसता तुमकां, नाल्यार ती प्रिमायसीस अर्दी कुडी आहली. 75% काम जावन तशें जाल्लें, आयज 100% काम कंप्लीट जालां आनी ती बाकी सगळो प्रोसिजर आहा तो कंप्लीट जाल्लो आहा. ही पयली गोश्ट. दुसरो आतां विशय येता तो स्टाफ रिक्रुटमेंट. थंयसर जो स्टाफ लागतलो अवेलेबल, म्हणजे 100 बेडेड हॉस्पिटल आहा. 100 बेडेड हॉस्पिटल आमी जेन्ना जॉयंट मिटींग घेतलेली सगळ्यांनी मेळून, तेन्ना थंयसर 100 बेडेड आतां फिजिबल ना म्हणून पयलीं स्टार्टींग इनिशियली आमी 50 बेडेड स्टार्ट करतात, म्हणजे रिस्पॉन्स पळोवपाक. जर लोड वाडोवंक लागलो जाल्यार 50 बेड्स आनी एडिशनल ते एड करतले. पूण सध्या आमी 50 बेडीचे हॉस्पिटल स्टार्ट करतात अलॉंग विथ मॉर्ग. 4 मॉर्ग आहात आनी बाकीचे फॅसिलिटीज जे आमचे डिसेंबरान 16 तारखेक म्हणजे 17 तारखेक इन्स्पेक्शन जालें डिसेंबराचे जॉयंटली, म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंट, JSIDC आनी हेल्थ डिपार्टमेंट. तेन्ना सगळे जे रिक्वायर्ड पॉयंट्स आहात ते आमी तेंच्यांनी नोट डावन केल्ले आनी थोड्या गोश्टी जबाबदारी म्हाकाय दिली तेंच्यांनी. सो एज अ MLA हांवें ते करपाचें म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी केलें. आतां थंयसर उरता ते इक्विपमेंटाचे. इक्विपमेंट मेजर हे आमचे त्या हॉस्पिटलांत. त्या इक्विपमेंटाचे तुमी पळयलें आसतलें, पयर आमचो टेंडर फ्लोट जाला, जो वेरियस इक्विपमेंट्स जे ऑक्सिजन जावं आनी इतर गोश्टी जे मेडिकल हेका लागतात तितले आमी इक्विपमेंट ऑलमोस्ट 7 कोटीचेर आमी टेंडर आउट केल्लो आहा ऑलरेडी. सो विदीन 15 days बेस्ट बिडर तेका जो येतलो तेका ते काम मेळटलें आनी ते काम इमिजिएटली कंप्लीटूय जातलें. आतां मीन वायल आमकां पळोवंक जाय ते हॉस्पिटल परत आमी सगळे रेडी केले आनी मागीर परत तशेंच दवरले जाल्यार परत अनमेंटेन जातले. मागीर थंयसर खंयचे वायरी कोण तोडटले आनी कितें करतले, म्हणजे ते इन यूज रावत जाल्यार ते आमकां फेसिलिटी. आतां प्रायोरिटी थंयसर आहा ते OPD आमी सगळे स्टार्ट करतात. OPD स्टार्ट करून आमी थंयसर जो एक्सरे रूम आहा, जे सकयल जो डायलिसीस आहा तो एक्सरे रूम आमी सेटअप करतात इमिजिएटली. डायलिसीस आमी वयर शिफ्ट करतात आनी एक्स्ट्रा बेडीज डायलिसीसाचे स्टार्ट करतात थंयसर. आनी बाकीचे जे स्टाफ जाय, म्हणजे डॉक्टर्स जाय, नर्सीस जाय, हेका लागून आमी ऑलरेडी डॉक्टर्स ऑलरेडी डिनान एश्योर केला की JMCतल्यान थोडे डॉक्टर्स आहात ते हांगासर तांकां अपॉयंटमेंट, म्हणजे तांकां हांगासर येवचें पडटलें तूं ह्या हॉस्पिटलांत. आनी त्या प्रमाणे जे नर्सीसाचे म्हणल्यार आतां नर्सिंग कॉलेजींनी जे पास आउट जातात ते एका वर्साच्या बोर्डाचेर तांकां थंय आमी घेवचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे काल हांव पर्सनली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळां आनी तो बॉन्ड हे करे एक्सेप्टूय केला आनी तेंच्यांनी लेटरूय आमच्या हेका केला म्हणून हेल्थ सेक्रेटरीक. सो हे प्रोसिजर ऑलमोस्ट जाला. असेंब्ली जातात, काल CMन एश्योर केला असेंब्ली जातात आमी ते हॉस्पिटल स्टार्ट करतात. असेंब्ली केन्ना जाता? लिंक टू GMC. हय हय. आतां ते करता आसतना आमी ती काळजी घेतल्या की हॉस्पिटल जे आहा ते लिंक टू GMC आसतलें म्हणून आनी त्या प्रमाणे ते काम थंयसर ते फंक्शनींग जातलें. सो हे एश्युअर स्वता CMन केला की GMC लिंक हॉस्पिटलूच आसतलें ते. सो जे फॅसिलिटीज आमच्या स्थानिकांक जाय, जे आमच्या स्थानिकांची मागणी आहा ते 100% फुलफील करपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी तो बेगिनात बेगीन फुलफील सक्सेसफूल जाता. पूण सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी कोऑपरेट करचें, कित्याक येदें व्हडलें हॉस्पिटल वन शॉटान स्टार्ट जावंक शकना. स्टेप वायज एक फेज करून ते आमकां कंप्लीट जाता. पूण मेजर कितें इनॉग्रेशन केन्ना करता? इनॉग्रेशन डेट आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अनाउन्स करतले. पूण 12 तारखेक आमची असेंब्ली आहा, 8 दिसाचें सेशन आहा. 12 तारीख जाल्या उपरांत इमिजिएटली आमी इनॉग्रेट करतले. कित्याक ते फंक्शनींग जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आतां ती फार्मसी जाय थंयसर आनी ते एका म्हयन्या भितर फार्मसीज आनी सगळें आमी सेटअप करपाक सुरवात करतले. जो स्टाफ जो आसा पळय, स्टाफची वेवस्था कशी कितें केली? नवीन रिक्रुटमेंट न्यू आसा. न्यू रिक्रुटमेंट जे आहात, जे सकयल्या लेवलीचेर आमी पयलीं उलोवया, ड्रायव्हर, स्वीपर, MTS, हे इतर गोश्टी लागतात सगळे, म्हणजे ऑफिस असिस्टंट जावं, रिसेप्शनिस्ट जावं, हे रिक्रुटमेंट जे आहात ते चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान थंयसर सद्या घेवपाचें. आनी दुसरे म्हणजे नर्सीस जावं, डॉक्टर्स जावं, ऑर टेक्निशियन्स जावं, ऑपरेशनल कोण त्या फिल्डांतल्या, मेडिकल फिल्डांतल्या ते रिक्रूट करतले. म्हणजे ते अंडर स्टाफ सिलेक्शन येतलें आनी त्या प्रमाणे जातलें. पूण हांवें इतलेच रिक्वेस्ट केला आमचे चीफ मिनिस्टर की मॅक्झिमम आमचे
म्हणजे पेडणे तालुक्यातले स्पेशली मांद्रे आणि स्पेशली म्हणटा ते तुया गांवचे, कित्याक तुया गांवांत येता ते आनी इतली वर्सांनी भुरगे अनएम्प्लॉयड आहात आनी त्या फुडें नर्सिंग बीन केल्ली भुरगीं आसात ती आमची थंय लागची म्हणून. सो तेणी एश्युअर केला मॅक्झिमम जाता तितके पेडण्याचे आमी भुरगे थंयसर हे करतले एकोमोडेट करपाचे. डिसेंबराच्या पयलीं इनॉग्रेशन जावचें अशें म्हणून काही जाणांचे हे आसलेले पळय, आनी तांच्यांनी थोडी आंदोलनाय केल्लेली आसा आनी ते पळय तुका एक सांग मेडिकल हेतून लायनीन म्हणजे हॉस्पिटल तो सिरियस इश्यू, कित्याक हेल्थ म्हणटात तो मेजर इश्यू आसता आनी जेन्ना खंयचे हॉस्पिटल स्टार्ट करता तेन्ना कलेक्टिवली सगळ्यांनी मेळून ते अंडरस्टँड करूंक जाय. म्हाका दिसना हेचेर स्ट्रायक मोर्चा बीन केले म्हणून कितें हें जातलें अशें, कित्याक आमकां जर आमी वांगडा सगळ्यांची मागणी एकूच आहा आनी आमी म्हाजी आसा तशीच सगळ्यांची, म्हणजे थोड्यांक दुखता बरोबर आहे, म्हाकाय दुखता कित्याक तें जायना म्हणून बेगीन, पूण तें करपाक जाय आमकां. करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा येवपाक जाय आनी वांगडा रावन अंडरस्टँड करूंक जाय कितें कितें इश्यूज आहा भितर ते. सो आतां डिसेंबरान म्हटल्यार तुमी म्हणटाले पयलीं जानेवारीन म्हटलेल्यार नो डावट डेट सांगता, पूण तेका टॅक्निकल कितें ना कितें प्रॉब्लम जायत आसता. सो तो आमी कशे भशेन हडल्स, म्हणजे हांव तुमकां आतां कॅमेरा सांगूंक शकना पूण खुबशे हडल्स येयल्यात ते करीत करीत आमी आयज मेरेन हांगासर पावल्यात. कोण हर्डर्स ना, हाडटा, पळय. कोणा खातीर हाडटा, कोणा खातीर- कित्या खातीर जायना, कोणा खातीर आनी कितें ते पळय तुका सांगला ते थोड्या गोश्टी आमी काय उलोवंक शकना, पूण कितें आमकां इम्पोर्टंट आहा हॉस्पिटल स्टार्ट करप आनी हॉस्पिटल स्टार्ट करप म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे इनिशिएटीव पर्सनली तेंच्यांनी घेतला आनी बेगिनात बेगीन हॉस्पिटलूय स्टार्ट करतले. काम करतना वांगडा कलेक्टिवली सगळे वांगडा तितके इक्वलीच जाता. ते हांव तुका स्पेशल म्हणटा तो पर्सनली फॉलोअप करता तुवें हॉस्पिटल केन्ना पर्यंत सुरू जातले. डेफिनेटली एसेंब्ली जाता डेट फिक्स करतले आमी सगळ्यांक, म्हणजे हॉस्पिटल हे मेजर हे आनी सगळ्यांक इनॉग्रेशनाक तो मागीर आमी पळोवचे ना विरोधी कोण आसलो, खंयच्या पक्षाचो आहा, कितें आसा ते जेंच्यांनी हॉस्पिटला विशयी तेंच्यांनी सारके हे दाखयलां, म्हणजे इम्पोर्टन्स दाखयलां आनी भायर सरताले लोक तितक्यांकूय, कित्याक आयज ते सुरवात जाताना ते सगळे लोक जाय, कित्याक ते खूब जाणां ते पॉलिटिक्स करूंक येयनात पूण ते कशें हॉस्पिटल स्टार्ट जावचें म्हणून येता. सो सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन 2 दिसां पयलीं जे तुमी टेंडर जे फ्लड केला पळय ताच्या बद्दल पेडणेच एंटायर तालुक्यान म्हणजे जितान बरें काम केलें अशें म्हणटा. सो ते त्याच धर्तीचेर वचून ती बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें लोकांची अपेक्षा आसा, ताचेर तुमचें कितें. फर्स्ट थिंग तूं स्टार्टींग सांगला आमदार जाल्लो तेन्ना ते सगळे आसा तशे आसले, कोणें म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टर गायब जाल्लो, काम जावना. आयज ते तुमकां गेल्या उपरांत दिसता थंयसर कितें काम जालां तें. सो म्हाजी जबाबदारी एज ए MLA हांव फॉलोअप करीत आहा. आतां डिपार्टमेंट कितले फास्ट वयता त्या डिपार्टमेंटाचे आमी पुशअप करीत आहा. सो आमी केलां तें. आतां टेंडर फ्लोट जाल्या उपरांत खूब जाणांक म्हणजे बाबा आमी उलयतात तें सत्य माझी आमदार हितून खंय खो घालतात काय कितें. पळय हांव कोणाचेर काय कमेंट करूंक शकना, पूण इतलेंच सांगता पळय म्हाजें तूं म्हाका विचार दुसऱ्यांचे कोणाचे विचारना, पूण म्हाजें इतलेंच आहा की म्हाका हॉस्पिटल प्रायोरिटी आहा आनी हॉस्पिटल पेडणे तालुक्या खातीर इम्पॉर्टंट आहा आनी ते स्टार्ट जावपूच जाय. आनी म्हणजे लिंक टू GMC. हांव परत सांगता कालूय CM ऑलरेडी सगळ्यांक सांगिल्लें इश्ट हे हॉस्पिटल आहा तेचे आमी नांव रिसर्च सेंटर समथींग म्हणजे नांव अशें कितें तरी रिसर्च सेंटर लिंक टू GMCच आसतलें. हे काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपूण स्वता सगळ्या ऑफिसरांक सांगलें. इतले सगळे तुजे आयकल्या उपरांत प्रोटेस्ट करपाची खरेंच गरज आसा काय. म्हाका पळय हांव कोणाक आडोवंक शकना कितें ना, पूण एक्च्युअल फॅक्ट कितें आहा तो सांगला. सो आतां तांकां जर म्हाजें इतलें सामान जर एक्सप्लेन करून जर अंडरस्टँड जायना ताका हांव काय करूं शकना. पूण पेडणे तालुक्याक लागून हें हॉस्पिटल इम्पॉर्टंट आहा आनी ते बेगिनात GMC लिंक हॉस्पिटल हे बेगिनात बेगीन सुरवात जाता.